नमस्कार. एखादे पयर गोंयांत बायणां म्हटलें काय वैश्या किंवा प्रॉस्टिट्यूट, कोंकणीत आमी ताका शिंदळकी वेवसाय म्हणटा, म्हणून पुराय गोंयभर फामाद आशिल्ले आनी ताच्या उपरांत बायणां म्हणजेच हो बायणाचोच शब्दाचो अर्थूच शिंदळकी काय अशेंय दिसतालें. आनी ह्या बायणाची बदनामी फक्त गोंयांतूच न्हय तर राज्या भायर लेगीत सगळे कडेन पसरिल्ली. बायणां स्पेशल त्या गजाले खातीरूच लोक यो वच करताले आनी हाका लागून बायणाची बदनामी सगळे कडेन जाताली. ताच्या उपरांत आतां ह्या बायणाचीच पुनरावृत्ती जी आसा ती हरमल हांगासर जावपाक लागल्या काय असो प्रश्न पडिल्लो आसा. जालां अशें काय फाटल्या कांय दिसांनी हरमल हांगासर वेगवेगळ्यो ड्रग्स म्हणुये किंवा शिंदळकी वेवसाय अश्यो गजाली तकली वयर काडत आसा. मुखेल गजाल म्हणजे फाटल्या कांय दिसांनी 13 चलयांक, प्रॉस्टिट्यूट चलयांक गांवकारांनी धरले आनी पुलिसांच्या सुवाधीन केले. ताच्या उपरांत पुलिसांच्या कार्यक्षमतेचेरूच प्रश्न उप्रासलो की बाबा गांवकारांनी फुडाकार घेवन ह्या प्रॉस्टिट्यूटाक किंवा जी कितें नाका जाल्ली गजाली गांवांत चलता तितून गांवकारांनी सहभाग घेवन फुडाकार घेवन ह्यो गजाली भायर मारप काय पुलिसांनी हातूंत दखल घेवप. कारण की मांद्रे हांगासर नव्यानूच 2024 बांदिल्लें पुलीस स्टेशन त्याच्या उपरांतूच ह्या घडणुकांची वाड जाल्ली आसा. हाच्या पयलीं हो गांव जो आसा मांद्रे, हरमल हे वाठार जे आसा ते सुरळीत चलताले. मात आतांच कित्याक हांगासर ह्यो गजाली वाडपाक लागला. फाटल्या दिसांनी आमी सदांच आयकता मांद्रे ड्रग्स धरलो, नायजेरियन लोकांची टोळी, मागीर भायले नागरिकत्व थंय सांपडटा. सो कितक्योच गजाली थंय आतां एक दिसूंक लागला. मात्र हे जेन्ना प्रॉस्टिट्यूटाचो जेन्ना विशय सद्या उप्रासला, गांवांनी हरकत घेवन सद्या तेंच्यांनी पुलिसां कडेन ही चळवळ मोहीम राबयल्ली आसा की पुलिसांनी हाचेर सविस्तर आमकां म्हायती दिवची म्हणून. सो ह्या सगळ्या विशयाचेर भासाभास करपा खातीर आमच्या बरोबर आसा यशवंत सावंत. ताच्या कडल्यान ह्याचेर आमी उलोवप करुया की कशा तरेन हो सद्या हरमल वाठारांत हो विशय सद्या वयर सरला, लोक तिडकल्ले आसा. जालां अशें की एक बायलेकूच घरांत वचून तांच्यांनी प्रॉस्टिट्यूटा खातीर एप्रोच केले तेन्ना ही गजाल सद्या हरमल हांगासर तापिल्ली आसा. म्हणजे कितें हो विशय जालो आनी सद्या कितें स्थिती आसा? जालां अशें की पयलींच्यान हेजें प्रॉस्टिट्यूशन आसा तें चालूच आसा. आता 24 उपरांत तेच्यांनी हायप घेतला, वाडला. ते इतलें वाडला की आता ते गांवांनी घराघरांनी विचारपाक लागले. फक्त ट्युरिस्ट न्हू भायले तर गोवन सुद्दां अशे आहात की त्या जाग्यार वयतात, गोवन्सूय तांकां विचारता. आतां वाडलें अशें की थंय एक बायल आसा त्या एरियेन, ती लोकांची लोकवस्ती, ही थळावी बायल. हय, थळावी बायल. आनी तिका विचारले गेले. थंय मागीर लोकांक राग येवपाक लागलो. हे कोणी विचारले? पर्यटकान विचारले प्लस गोवन्सूय आहात ते वयतात. प्रत्येक जाण बरेच लोक आसात जे थंय गोव्यांतले वयतात. नॉट इवन हरमल बट ऑल्सो नियर बाय जी विलेजीस आसात पळय, नियर बाय विलेजीतले लोक थंय वयतात. ते खातीर एक राग जो आसलो तो पयलीं आसलो. आमी पयले डिसेंबरान तेंच्यांनी DGP, SP, DYSP, इवन PI, लोकल PI आनी पंचायत ह्या लेवलीचेरूय तेंच्यांनी वचून तांकां इन्फॉर्मेशन दिल्ली. इवन तेंच्यांनी मेमोरेंडम सबमीट केलो. एक वेबसायट आसा ज्या वेबसायटी वयल्यान हे सगळे रॅकेट चलताले, ती वेबसायट कित्याक ती तेंच्यांनी दाखोवन दिली. बट पोलिसांनी फ्रॉम डिसेंबर टील फेब्रुवारी कितें एक्शन घेतली ना. मागीर लोकांनी पुलिसां कडेन वचून सांगले बरोबर जी दखल पुलिसांनी घेवंक जाय की ह्यो गजाली आमच्या गांवांत कित्याक चलता ते लोकांनी हाडून निदर्शनाक दिले की बाबा ह्यो गजाली चलता त्यो तुमी थांबया म्हणून. तरी थांबवना न्ही. आनी मागीर तेंच्यांनी परत फेब्रुवारीन दुसरें निवेदन दिलें आनी तेंच्यांनी सांगलें की जर तुमी करना जाल्यार आमकां करचें पडटलें म्हणून. आनी मागीर जो राग वाडलो, मागीर लोक सगळे एकत्र जाले. दुसरे फावटी दिवनय पोलीस कितेंच करनात. मागीर लोकांनी वचून ते हाडयले. इतके लोक ते जमलेले की लोकांनी तांकां जी विक्टीम आसली तांकां लोकांनी रेस्क्यू केली. आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें पोलिसांक फोर्सफुली तांकां तुमी थंयच्यान उखला म्हणून, व्हरा म्हणून. आनी तरी पुलीस तयार नासले. मागीर आमी व्हिडिओ जर पळयत जाल्यार त्या व्हिडिओन क्लियर कट दिसता की लोकल सांगता की त्या विक्टिमाचे मोबायल चेक करा, पोलिसांचे नंबर तुमकां मेळटले म्हणून. आनी जर तुमकां खऱ्यांनीच जर आतां ही केस सॉल्व करपाची आसली जाल्यार जेन्ना लोकल तुका सांगता पळय कॉन्फिडंटली की तेचो तूं मोबायल चेक कर, तुका कोण पोलीस तेतूर आसा तुका कळटलें. डेफिनेटली यू हॅव टू चेक द मोबायल. न्ही तुका कळटा आसलें कोण आसा तो, बट तुमी चेक करूंक ना. आनी म्हणजे लोकांनी पुलिसांचेर संशय घेतलो, डायरेक्ट संशय घेतलो. आनी आयजूय ते सांगता न्ही तेंच्यांनी लोकल जे आहा पळय आयज तेंच्यांनी ओपन चॅलेंज दिल्ली आसा की जर तुमकां मेळना न्ही कोण पुलीस आहा ते, तुमी सगळ्या पुलिसां आपल्या मुखार हाडा, आमच्या दवरा. आमी सगळे लोकल उबे रावता, आमकां खबर आसा कोण आसा आनी कोण ना ते. ह्या लेवलीचेर सद्या पावलेले आसा.
हा म्हणजे जी चलया धरली त्यांचो थेट संबंध पुलिशे कडेन आसा काय बरोबर. किंवा तांकां हाडपी जे कोण दलाल आसा त्यांच्या कडेन आसा काय असो एक दुबाव लोकांच्या मनात थंयच्या गांवकारांच्या प्रती निर्माण जालो आणि तांच्यांनी पुलिसां कडेन ही मागणी केली जे की पुलिसांनी हाची दखल घेवन ताचेर कारवाय करपाक जाय आशिल्ली. बरोबर. आणि ह्यो गजाली म्हणटात मांद्रे किंवा हरमल वाठारांत आतां ताची भर जाल्लेली आसा. म्हणजे आमी फाटल्या दिसांनी जर कांय बातम्यो पळयत जाल्यार वारंवार ह्यो एक हेडलायन्स येत रावता की अमको ड्रग्स हरमल मांद्रे ह्या वाठारांत सापडलो म्हणून. बरोबर. सो हाचेरूय नियंत्रण पुलिसांचें ना त्या वाठारांत सध्या तरी. सध्या आमी जर पळयले न्ही जाल्यार ही केस जाल्या उपरांतूय NDPS केसीस त्या जाग्यार रजिस्टर जाल्ले आसात. लेखाचो माल 1,00,000+ माल थंय NDPSन धरलो आहा. सो अशें म्हणू शकना आमी एकूच बेल्ट आहा. बेल्ट सगळे आसा न्ही, कलंगूट आसा, अंजुना आसा, बागा आसा, सावथकय आसतले. अशें म्हणू शकना आमी फक्त हरमल आसा. जालें कशें तुमी स्टार्टींग म्हटलें बायणाच्यान सुरू जालो प्रकार, बायणार थांबयलो गेलो. कलंगूटाचो विशय विधानसभेन चलता आनी तो जो ट्रॅव्हलिंग कशें चालू आहा ते थंयच्यान अशें येयले ट्रॅव्हलिंग जालें कलंगूट आतां हरमल पावले. सो एक्झॅक्ट कितें करूं सोदता आतां जर सुरू जाता तें थांबोवपाक शक्य आसता पूण एकदां सुरू जालें चेन बिल्डअप जाली की मागीर ते कंट्रोल हाडूं शकता, तूं थांबोवं शकना सगळ्यो गोश्टी. एकदां नांव तुजें बदनाम जालें काय आतां जशें ते बायलेक एप्रोच केले फुडें फुडें प्रत्येक जो त्या मांद्रे किंवा हरमल हांगासर येता पर्यटक म्हणून किंवा गोंयचो लोक सुद्दां जर थंय आयलो जाल्यार तो प्रत्येक गांवकारांक त्या नजरेन पळयतलो. बरोबर. असो भंय सध्या मांद्रे किंवा हरमल ह्या वाठारांत उप्राशिल्लो आसा. जो एक काळ आशिल्लो कलंगूट बागा ह्या सायडीन जे नायट लायफ बीन बरें जे चलतालें पार्टी लायफ ती आतां करता करता फुडें हरमल ह्या सायडीन मांद्रे सायडीनी वाडपाक लागल्या, थंय पाविल्ली आसा सध्या. सो त्याच्या वयल्यान हें प्रॉस्टिट्यूशन थंय घडलां म्हणजे डायरेक्ट थंय लडकीच्या जे पयलीं कालांगुटांत आमकां आयकोपाक येताले तशे प्रकार आतां मांद्रेन आयकुपाक येवपाक लागले. आतां कितें जालें की आतां एकदां तुमचें नांव जालें न्ही की मागीर त्या नजरेन पळयता त्या नजरेन तुमकां विचारलें वयता. सो तो जो हे आसा सद्या ते वाडटा ते खंय तरी स्टॉप जावपाक. पूण आतां डायरेक्ट ते एप्रोच करतात म्हणजे डायरेक्ट प्रॉस्टिट्यूशनाक. हरशीं आमी कितें म्हणटा एक कितें तरी तेचो एक आधार घेवन म्हणजे स्पा किंवा मसाज पार्लराचो आधार घेवन ते प्रॉस्टिट्यूशनाचे सगळे वेवहार चलता. पूण अशें चलता काय डायरेक्ट हे थ्रेट आतां प्रॉस्टिट्यूशनाक विचारपाक लागल्या म्हणजे कालांगूट बीन कशें मसाज सेंटरा पयलीं तशेंच जाता न्ही. सुरवात कशें जाता सुरवात स्पानूच जाता. आतां जर आमी हरमला वचत हरमला मिनिमम 11 स्पा आसात तातूंतले बरेच स्पा हे इल्लिगल आसात बट स्टील दे आर रनिंग. एटलिस्ट जर ते इल्लिगल रनिंग करता न्ही जाल्यार लोकल ऑथॉरिटी आसा आयदर पंचायत आसतली जेंच्यानी NOC दिवन आसतली, पुलीस आसतले, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसतले, दे हॅव टू एक्ट बट नो वन एक्ट. नो वन एक्ट म्हटलें जाल्यार जरी आतां लोक म्हणपाक लागले की पुलीस कितें तरी हितून शामील आसा जाल्यार फाटल्या दिसांनी कांय पुलिसांक PI दिसता तांकां ट्रान्सफर केलेले आसा हांगा पर्वरी ट्रान्सफर केले. सो ते कितें प्रकरण आसा म्हणजे ते कितें म्हणटा की पुलीस हितून शामील दाखयला की पुलिसांक ट्रान्सफर केला ते. आतां कितें जालें जेन्ना धरले गेले पळय तेन्ना थंय बीड पुलीस आसतात जे बीड पुलिसाचें काम आसता की थंयची रेकी करप कितें जाता इल्लिगल तेणी ते स्टेशनाक कळप आसता. तेंच्यांनी एक बीड 2 बीड पुलीस आसा अशें आमकां कळ्ळें. तितूंतले एक बीड पुलीस तेंच्यांनी ट्रान्सफर केलो आनी एक हेड कॉन्स्टेबल केलो. आतां कित्याक केलो अजून पळय आमी जर पळय जाल्यार सोमार इन्सिडंट जालो अजून पर्यंत पुलीस हेचेर ओपन येवना. पुलिसांनी अजून पर्यंत हे सांगलें ना की आमी केलें म्हणून. कारण पुलिसूय जाणा की तेंच्यांनी कितेंच करूना न्ही. फायनली लोकांनी फुडें येवन लोकांनी पुढाकार घेवन येवन केले. आयज पुलिसूय कितें उलयना, PI कितें उलयना, DYSP कितें उलयना, SP लेवल म्हण DGP लेवल कोणूच तेचेर उलयना. बिकॉज तो एक व्हिडिओ सगळ्यां कडेन व्हायरल जाल्लो आहा की लोकांनी धरून दिले. सो आयज जर लोक पुलिसांचें काम करपाक लागले पुलीस कित्या खातीर आसात. आयज आमकां सुरक्षा जाय ती पुलिसां कडल्यान जाय. पुलिसाचें काम जर लोक करता जाल्यार आय थिंक लोकल लेवल जो पुलीस आसा जी चेन आसा ती खंय तरी लोकल लेवलाचेर एक्शन जावपाक जाय आसली. आयज ना PIचेर एक्शन जायना ना DYSPचेर जायना. आनी जर आयज PI आनी DYSP जर अशें सांगता लोकांक की आमी तांकां ट्रान्सफर केले सो तुमी कितें सांगूंक सोदतात की जांकां ट्रान्सफर केले ते इन्वॉल्व आसले ते क्लियर ना न्ही. तुमी कित्याक ट्रान्सफर केले आजून सांगूंक ना. सो तुमच्या बद्दल जो डावट आसा पळय तो आयज तुमीच तयार करता. लोक कितें म्हणटा दिशाभूल करपाचो प्रकार म्हणून. करेक्ट. आमी लोकलां कडेन उलयले थंय माजी सरपंच तेच्या कडेन उलयले थंयचे लोकल्स आसले ज्या दिसा तेंच्यांनी धरले पळय थंय आसले आमी तेंचे कडेन उलयले. तेंचें म्हणणें क्लियर आसा की हे सगळें जें चल्लां पळय ते लोकल पुलीस स्टेशन जें आहा तेंच्या सपोर्टानूच चल्लां. ते आयजूय सांगता
ते कितें म्हणटा की जर आमी इतके पुलिसांक सांगले, आमी पुलिसांक लिहून दिले, मेमोरेंडम दिलो, वेबसायट दिली, सगळे जर आमी पुलिसांक दिता आनी पुलीस एक्ट करिना, हाचो अर्थ कितें की खंय तरी कितें तरी पाणी मुरता आनी तांकां दिसता की जर खंयची गोष्ट आसून पुलीसच करूं शकता आनी जर पुलीस करना जाल्यार जो डावट येवपाक जाय पळय तो तातूंत कितें वावगिना न्ही, सहजिकच डावट येतलो. बरोबर. म्हणजे हो सगळो पुलिसांक ते ट्रान्सफर करून हो दिशाभूल करून सध्या मांद्र्यात डायरेक्ट प्रॉस्टिट्युशनाचो वेवहार डायरेक्ट चालू आसा किंवा जशें आमी गांवकारांचेर आतां ते हावट येवपाक लागला की बाबा थेट गांवकारांक विचारप. पूण जशें आमी पळयलें की पुलिसांक ट्रान्सफर केले त्याच्या उपरांत तरी ही मागणी जायत आसा की ते कोणाक धरल्या त्यांचे फोन रिकॉर्ड तपासा. पूण खंयचोच लिडर किंवा राजकीय फुडारी हितून हस्तक्षेप करिना काय अजून मेरेन. पळय लोकल आज कितें जालां खबर, आज पळय तर लोकल फुडें येयले. आज लोकलांक त्रास जाल्या उपरांत जे लिडर मतां मागपाक फुडें येतात पळय तेंच्यांनी येवपाक जाय आसलें. ऑपोजिशन आसूं नी, सत्य नासत्य आसूं नी किंवा ऑपोजिशन, कोणूच फुडें येवंक ना. आयज पळयलें की तेंच्यांनी पुलिसांक टायम दिला की आमी तुमकां सोमार पर्यंत टायम दिता, कितें ती एक्शन घेया म्हणून. आयज अशी परिस्थिती आहे की थंय लोकली जे 2 प्रभाग आसा त्या 2 प्रभागांत मिनिमम 2000 लोक रावता. सो 2000 1500 समथींग वोटींग आसा. सो कोणाकूच वोटींग नाका अशें जालें न्ही. आयज थंय काँग्रेस आहा, काँग्रेस पार्टीची मांद्र्या मतदारसंघान आयज तेंचे कार्यकर्ते आसा, गोवा फॉरवर्डाचे आहा, RGPचे आसा, मागीर खंय गेले ऑपोजिशन, BJPचे आसा. सगळे सांगता आमकां प्रॉस्टिट्युशन नाका आनी ड्रग्स नाका. पूण आयज जर तो प्रॉस्टिट्युशन नाका म्हळ्यार लोक जर लागीं जाता जाल्यार लोकांक सपोर्ट करपाचें काम कोणाचें आसलें. आयज खंयचो लिडर पुलीस स्टेशनाचेर गेला आनी बाबा कितें जालें म्हणून विचारलो, कोणी विचारूंक ना न्ही. आयज लोकांकय प्रश्न पडला की हरशी पार्टी कितें म्हणटा पॉलिटिकल की लोक फुडें येना म्हणून आमी सपोर्ट करना. आयज लोक फुडें येयले पूण आयज पार्टी ना. म्हणजे आतां पळयात की लोक आमकां ह्या सगळ्या संकटांतल्यान भायर काडपा खातीर किंवा आमचेर जो आमकां पळोवपाचो दृश्टिकोन आसा तो निवळ दवरपा खातीर जे की स्टॅम्प आतां थंय पडिल्ले आसा प्रॉस्टिट्युशनाचे तेतूंतल्यान काडपा खातीर लोकांनी ही चळवळ राबयल्ली आसा की आमकां पुलिसां कडल्यान योग्य न्याय मेळना. त्याच बरोबर थंय सत्ताधारी कोण फुडारी येयना आनी तांकां मदत करपाक किंवा ह्या सगळ्या हेजेर चवकशी करपाक हातभार लायना. जेन्ना की हांगा जर अशी घटना घडिल्ली आसा जाल्यार सत्ताधारीच जर कोण उलोवपाक रेडी ना जाल्यार दुसरी एक गजाल म्हणटा ती विरोधक जे आसा तांकां चान्स पडपाक जाय की हांगासल्या लोकांक येवन मदत करची, जेणे करून हांगासलो सत्ताधारी पक्ष जो आसा तो कितें करता ताका जागो करपाचो एक यत्न विरोधकां कडल्यान लेगीत जावपाक जाय. मात्र विरोधकूय हांगासर येना. मागीर वेगवेगळ्या संघटना आसता किंवा संस्था आसता त्योय काय एक्टीव ना काय कितें अशें ह्या भागान येवपाक ह्या आमच्या मांद्रे न्याय दिवपा खातीर. मांद्रे मतदारसंघान खूब संस्था आसा जे आतां म्हणजे आतां पळय तूं कालूच आतां छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती जाली बरोबर आनी असो विशय शिंदळकी वेवसाय इतको तापलेलो आसा, लोक पेटून उठला. ह्या दिसा लेगीत कोणूच असो चळवळ किंवा खंयची संस्था फुडें येवन ताका विरोध करपी दिसोंक ना. हरची आमी रॅली काडटा किंवा ते छत्रपती महाराजांचे विचार आमी आदर्श जगा मुखार दवरता. मात्र हो असो विशय गांवांत चालू आसतना ताका हातभार लावपाक खंयचीच संस्था फुडाकार घेना. पळय अजून तरी आमी पळयले न्ही जाल्यार तेच आसा जे फुडें येयला पळय तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स ते तांकां सपोर्ट करपी ओपनली तरी आमी कोणूय पळोवंक ना. बॅक डोरांतल्यान सपोर्ट करपी खूब जाण आसता पूण फेस दाखयना. जे संस्था आसता तेंचो फेस आसता. आयज जर संस्था जे आसात तेंच्यांनी जर तांकां सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज पिक्चर क्लियर जावपाचें. अशें दिसता की सगळे जाण रावले की आपल्या घरान कंट्री येतले आनी विचारतले आनी मागीर आमी जागे जातले. आयज ते जागे जाले 24 असून वाडला ते आयज जागे कित्याक जाले कारण आयज त्यांच्या घरान येयले म्हणून जागे जाले न्ही. सो आतां अशें दिसता की जे भितर रावता किंवा बाकीच्या संस्था त्यांच्या अध्यक्षां पर्यंत किंवा त्यांच्या सदस्यां पर्यंत त्यांच्या घरान वचून जो पर्यंत कोण विचार ना पळय तेव्हा ते भायर येवचे ना. कार्यक्रम मांद्र्यान पळयत जाल्यार खूब जाता खूब कार्यक्रम घेता. बट कार्यक्रम जाले म्हणून जायना न्ही. त्याच्यान जे कितें मेळटा ते आत्मसात करता पळय तशें वागपाक जाय. ते खंय तरी आतां कमी दिसता कारण हो जो विशय आसा तो इतको सिरियस इशू आसा की त्या इशूचेर खऱ्यांनीच उलोवपाची गरज आसा. पूण आयज बरेंच आमी पळयता की कोण उलोवपाक पळयना. आमी जर हो वाठार पळयत आरांबोल, मांद्रे, आशवे हे बीच एक शांत नितळ अशे जागे ते एका टायमार आमी जेन्ना समजा फाटली 15-20 वर्सां जर पयलीं पळयत जाल्यार हिप्पी कल्चर त्या सायडीन खूब बरें चलताले. हिप्पी सुशेगाद रावताले. आतां फॉरेनरूय थंय कमी जालेले आसा.
एक टायमार अशें दिसतालें की हिप्पी म्हटल्यार ते कोण गांजा उडून थंय ते चिल्लम मारून बसतात किंवा ते आनी कसले तेंचो हिप्प्यांचो एक वेगळो कल्चर आसता अशें म्हणटाले. थंय वचनाका, थंय भंय आसा म्हणटाले. मात्र आतां जर पळयत जाल्यार हेच्या पेक्षा विपरीत आनीक ही सगळी जी घटना घडटात ती आनीक विनाशकारी आसा अशी दिसना. ते हिप्पी कशे येताले वचताले आपले ते योग क्रिया बीन तसले कितें करप आनी ते वचप. एक तेंचें एक नांवूच तशें जाल्लें की ते वेगळ्या मार्गार चलतात म्हणून. आनी एक शांत वेगळेच वातावरण माहोल थंय दिसतालें हिप्पी कल्चर बीन त्या वाठारांत. सो आतां जी आहा ती एक विकृत गजाली थंय घडटा कश्यो दिसना तेच्या परस. ना पळय कितें आहा की आमी जशें म्हटलें अशें हालींच तें खूब वाडलां. आमकां कितें आसतलें जेन्ना पुलीस स्टेशन येवपाचें असलें मांद्रे पळय तेन्ना मांद्रेंतल्या लोकांनी खूब अपोज केल्लो की आमकां नाका म्हणून. काही गट आसले ते अपोज करताले आनी काही गट आसले ते सपोर्ट करताले. सगळ्या जाग्यार आसता ऑपोजिशन आनी सपोर्टेड. आनी आयज जेन्ना ह्यो गोश्टी घडटा पळय तेन्ना लोक अशे चर्चा जाल्ले सद्या की बरे ऑफिसर हाडपाक जाय आसले. जेन्ना इनॉग्रेशन जालें पळय त्याच्या उपरांत आतां पर्यंत आमी बरेच म्हणू शकना पूण काही ऑफिसर सस्पेंड केलेले ऑफिसर जे NDPS म्हणून किंवा अन्य काही सिरियस क्रायमान आनी मागीर तेका थंय धाडा बी सस्पेंड केलो मागीर तेका परत ड्युटी घालता थंय. जो ऑलरेडी त्या संदर्भान सस्पेंड जाल्लो आसा किंवा तेचेर तो खंय तरी डाग लागलेलो तो जेन्ना त्या हेचेर वयता स्टेशनाचेर आनी ते कोस्टल बेल्डेक आहा सो तो तेच करतलो न्ही जे तेणी केला ते. सो अशा कोस्टल बेल्टाक निदान सरकारान विचार करपाक जाय. कोस्टल बेल्टाक जेन्ना आमी पुलीस घालता तो क्लीन आसपाक जाय. शक्यतो तो त्या एटलिस्ट त्या क्रायमाक रिलेटेड NDPS ऑर प्रोस्टिट्यूशन आसता तेका आसपाक फावना सस्पेंड जाल्लो. हो विचार करचो पडटलो. नाजाल्यार कितें जाता की तांकां ओपन मेळटा न्ही बीच एरिया ओपन मेळटा मागीर ते करतात. आयज जर पळोवंक वचत न्ही एलिगेशन्स खूब लागतात. आयज रातचे वता जाल्यार पुलीसच दिसता मॅक्झिमम अशें म्हणटा पूण पेट्रोलिंगा आमकां पुलीस दिसना. जेन्ना मदीं दरोडो जाल्लो तेन्ना जर आमी पळयलें जाल्यार फूल गोवाभर पुलीस रावताले. सांजचे रातचे 6 रावताले 10 रावताले 11 रावताले. आतां ना. आतां तुमी वळयशे जाल्यार आतां खंयच पुलीस ना. म्हणजे आतां सद्या ते मांद्रे पुलीस स्टेशन जालां म्हणजे 2024 हे जानेवारीन हे मांद्रे पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण जालें. त्याच्या उपरांत ह्या घडणुकांनी सद्या वाड जायत आसा. मात्र अशे लोक म्हणटात की ह्या मांद्रे पुलीस स्टेशनांत जे पुलिसांची भरती केलेली आसा ते अशे पुलीस आसा की जांचेर एलिगेशन्स लागलेले आसा किंवा जांकां काडून उडयल्ले बीन अशे सस्पेंड केल्ले पुलीस म्हणजे जे उरला म्हणजे तांकां बेश्टे थंय हाडून लादला आनी अशा तरेन हे पुलीस स्टेशन चलता. म्हणून थंय सद्या जी क्रायम्स किंवा नाका जाल्ल्यो घडामोडी आसा शिंदळकी वेवसाय म्हणून ड्रग्स हे सगळे वेवहार जे थंय चालू आसा ते ह्या आशिर्वादान चालू आसा आनी तांकां कोणाचीच भंय ना. ताका लागून हे बिंदास थंय फल फूल राहा हे अशें म्हटलें जाल्यार हे बॅकडोर उलयले वयता आयज ते ओपनली उलयता बिकॉज आयज लोकांक ते चित्र दिसले कारण त्याच्या पयलीं इतले नसले जे आतां वाडले पळय ते एरियांत इतले आमी पळयताले कलंगूट बागा ह्या एरियाक पळयताले आमी खूब. पण आयज हरमल हो बागा कलंगूट टक्कर दिता काय कितें अशें एकंदरीत थंयचें चित्र आसा की तूं पार्किंग करपाक मागीर तशें जालें जाल्यार आतां आमी पळय लोक उलयतात की कालांगूट पुलिसान काम करप म्हणजे तो म्हणटा थंय मागीर सामको बलवान म्हणटा तो मागीर तो बंगले हे ते धनसंपदा मागीर तेजे कडेन अफाट जाता तेजेर एक आशिर्वाद पावता कालांगूट ह्या वाठारांत. म्हणजे हे आतां मांद्रे तशेंच जावपाक लागलें म्हणजे एक तरेचें आतां पुलिसां मदीं कॉम्पिटिशन कशें जालें काय की आतां कितें जालें पळय आतां तुमी म्हणटा 2 ट्रान्सफर केले 2 जाणां. आयजच म्हाज्या सोर्सान म्हाका सांगतालो हांव सोर्सा कडेन उलयतालो की जेंकां ट्रान्सफर तेंच्यानी लीव घेतली ते आतां लिव्हेर आसा. म्हणजे ट्रान्सफर जाले की लिव्हेर वचप हे कितें म्हणपाचें आतां की जर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय तुमी ट्रान्सफर केल्यार फायन तांकां ते लिव्हेर गेले म्हणजे कितें चल्लां म्हणजे फाटलो आनीक कितें प्लान आहा काय की परत थंय वचपाचो. आमकां अशें आयकूंक येता की प्रयत्न सुरू आहा की परत ते तेका वचपाचे आनी थंयसले काही ऑफिसर आसात पुलीस आसात ते ऑलरेडी भितर इनवॉल्व आसात आनी तांकां सेफ करपाचो एक जो प्रयत्न आसा न्ही तोय सुरू आहा. म्हणून लोक अजुनूय थंय तेच सांगता कितें सांगता की तुमी मोबायल चॅक करात. लोक जर इतले कॉन्फिडंटली सांगता जाल्यार म्हाका दिसता हेची दखल जी आहा पळय ती प्रशासन आनी सरकारांनी पॉलिटिकल लिडरांनी घेवपाक जाय आनी ऑपोजिशनान घेवपाक जाय. लोक जर कॉन्फिडंटली सांगता न्ही जाल्यार लोकांकूय खबर आसा न्ही कोण तरी आसा म्हणून जाल्यार इतके कॉन्फिडंटली तुका कोण सांगपाक शकना. बरोबर म्हणजे लोकांनी फुडाकार घेवन ह्या चलयांक धरले. ही चलयां भायली हय भायली म्हणजे ती नेपाळी मसाज बीन हय इवन थोडी इंडियनूय आसात. ओके
आणि सध्या फाटी 5 मागीर 4 अशें कितें तेंचो आंकडो टोटल नॉर्मल म्हाका दिसता 13 कितल्यांक सध्या धरले मंडे 7 जाणांक धरलेले. आणि ही धडक तेंच्यांनी खंय घातली म्हणजे मसाज स्पाची जागा आसा पळय, स्पास जाल्यार चलतात पळय त्या जागेरूच तेंच्यांनी गेले रातचे 8:30-9च्या टायमार. मागीर तेंच्यांनी धरले आनी PIक फोन मारलो आनी PIक आपयलो की अशें जालें तूं यो. मागीर सगळो जो फोर्स आहा पळय तो गेलो. तो तेंकां आतां घेवन तेंच्यांनी तेंकां कितें केलें सद्या त्या प्रॉस्टिट्यूटांक? तेंकां तेंच्यांनी जितकी आमकां कळटा पळय, जितकी आमकां खबर कळ्ळी तिका अपना घरान दवरले अशें आयकपाक येता. बट ऑफिशियली कितें अजून तेंच्यांनी सांगूंक ना की एक्झॅक्टली नॉर्मली प्रोसेस कितें आसता की तेंकां तेंच्या फॅमिली पर्यंत कॉन्टॅक्ट करून तेंकां सेफली पावप आसता. ती विक्टीम आसता म्हणून त्या खातीर त्या मॅटरान गांवान धाडिल्ले ना सद्या ना थोड्यांक धाडले आसतले कित्याक ऑफिशियली आमी कितें उलोवंक शकना कित्याक अजून ऑफिशियली स्वता पोलिसूच तेजेर कितें स्टेटमेंट काडिना अजून पर्यंत काडिना की लोकांनी धरले की आपूण धरले. सांगपाक शकना. लोक म्हणटा आपूण धरले, लोक व्हिडिओ दाखयता, लोक सांगता तुमी मोबायल चेक करा, तुमी मोबायल चेक करनात. खुबशे प्रश्न आसा. जर आमी आज पळयत न्ही लोकांचे खूब प्रश्न आसात. लोकांचे प्रश्न कितें आसत की तूं मोबायल चेक कित्याक करनात, कित्याक भियेतात, कोण आसा की आनीक कोण तरी आसा बॅकडोर तुमी सेव करूंक सोदतात. आमकां तुमी आयज जाय आमकां सुरक्षा दिवपा खातीर, पण आमची जर सुरक्षा आमकां करपाक जाय जाल्यार आमकां तुमी कित्याक जाय. सुरक्षा म्हणजे बदनामी जावची न्हय. आनी कशें आहा पळय लेडीजाक जर कोणूय येवन वचून विचारता न्ही जाल्यार थंय सेफ्टी इज अ मेन प्रायोरिटी न्ही. बरोबर. आनी थंय सेफ्टी जर ना जाल्यार मागीर पुलीस करता कितें. म्हणजे एका सायडीन ड्रग्साचें सगळें प्रमाण थंय वाडलां आणि आतां सध्या बायलांचेरूय अशें नजरेन म्हणजे फाल्यां ड्रग्स घेवन कोण अतिप्रसंगूय करपाक शकता अशी शक्यता थंय नाकारूं येना. आनी सदांच म्हणटा पळय आमी की अपोज कित्याक हे जे ड्रग्स बी जाता ते नॉर्मली पार्टीनूच येता न्ही आनी म्हणून तर लोक अपोज करता पार्ट्यांक. बट स्टील कोण तरी तांकां हे करतना आयज गोंयभर सगळ्याक पार्टी चलतात ना न्ही. बट आमकां दिसता की अभंग रिपोज सारकेले कार्यक्रम जावचे तेका गरजेचें जाता न्ही. लोक येता न्ही लोक. बट एक तेतूंतल्यान बरें कितें तरी घेवन वयता पळय तशें जावचें कोण अपोज करचो ना. पूण लोक जेन्ना अपोज करता पळय ती दुसरी सायड जी आहा ती आयकपाची ताकद गांवकार अपोज करतात. हय. आतां जर आनी ह्यो कितें आमी म्हणटा प्रोस्टिट्यूशन अपोज नसलो न्ही तो तेंच्यांनी फॅक्ट कितें आतां तुका दाखयलो रियलिटी दाखयली. तेंच्यांनी हवेन बाण मारूंक ना. तेंच्यांनी सांगलें हें चलता आनी कशें चलता हें दाखोवन दिलें. तुमकां वेबसायटूय दिली. तेंच्यांनी धरून दिलें विक्टिमांक. बरोबर. कितें जालें म्हणजे तुमी तांकां फॉल्स हें करूं शकनात की तेंच्यांनी चुकीची इन्फॉर्मेशन दिली ते हवेन बाण मारता. जें घडलां तेंच्यांनी तुमकां दाखयलां. आनी आय थिंक हेचेरूय जर पुलीस एक्शन घेयना तेंच्यांनी समोर अल्टिमेटम दिल्लो फुडें कितें जातलें तें पळोवचें पडटलें. आनी 3 जाणांक धरलेले आहा. सो तेंच्यांनी कितें सांगलें बाबा पुलिसांनी चवकशी कितें केली जितकी आमकां इन्फॉर्मेशन कळटा अजून पर्यंत कितें स्टेटमेंट जो आहा पळय तो तेंच्या कडलो घेतलेलो ना. मागीर पुलीस करता कितें बश्टेच घेवन तांकां कस्टडीन दवरलें कितें तरी हालचाल दिसपाक जाय पण ती खंयच दिसना. अशें दिसता की पुलिसांनी अजुनूय लोकांक लायटली घेतला. बरोबर. आतां तूं हरमल ह्या वाठारांतल्यान येता. तुवें फाटले तेन्नाचे दीस पळयला हरमल कशें आशिल्ले. बरोबर. ते हिप्पी कल्चर थंय आनी आतां हे सगळे विकृतीपणां सगळी चडिल्ली आसा. म्हणजे हरमलचे लोक आतां उलयता आसतना कशें उलयतात ते लायफ बरें आशिल्लें अशें दिसता तांकां. ना पळय कितें आहा सगळ्यांक सोपडें अपोज अशें म्हणूं शकना. तेन्ना जेन्ना स्टार्टिंगूच चलताले बारीक पळय तेन्ना एक गटान अपोज केल्लो. पूण आयज अशें जालें की आयज तो गट सायलंट आहा आनी दुसरो गट अपोज करता वाडल्या उपरांत. सो ते आसा की कोण कित्याक वगीर रावता कित्याक खुबशे प्रश्न आसा. म्हाका दिसता की हांकां सद्याच्या कंडिशनान हो पॉलिटिकल सपोर्ट इम्पॉर्टंट आसा. कारण जर तुका आयज कितेंय करत विदावट पॉलिटिकल सपोर्ट पॉसिबल ना. म्हाका दिसता ऑपोजिशनांनी फुडें येवचें पडटलें. मोबायल कोणाचे ते चेक करचें पडटलें. म्हाका दिसता जर मोबायल चेक जाले जाल्यार पूण एका तेंपार त्या टायमार म्हणटा थंय रशियन बीन थंय चड मेळटाले आनी कोणूय गोवान येयले काय अरे रशियन मिळता हे बीन म्हणटा. तोच जो उल्लेख आसा रशियनाचो तोच आतां हो वेगळ्या तरेन जाला काय ना. रशियन ते दुसरे जाग्यार म्हणटाले पण हांगासर रशियन म्हणनासले. पण आतां ती एक दुसरी बायणां जावपाक फावना. म्हाका दिसता दीस इज अ हाय टायम दॅट पोलीस शूड लूक इन टू दीस मॅटर. एंड ऑल्सो जर आमी पळयत जाल्यार आज लोकांनी इनिशिएटीव घेतलेला. आय थिंक नाव इट्स टायम टू ऑपोजिशन की टू सपोर्ट द पीपल अँड शो दॅट दे आर वीथ पीपल. ओके.
सो आतां तेंच्यो मागण्यो कितें आसा हेजेर आमी निरखड तेंच्यो मागण्यो इतल्यो आसा की ते थंयचे बंद जावचे आनी तेंच्यांनी जे एक्शन घेवपाक सांगलें तांकां ती एक्शन घेवची. ज्या पोलिसाचे रिस्पॉन्सिबल आहा अशा गोश्टीं खातीर तेंचे मोबायल चॅक जावचे, ना जाल्यार सोमार पर्यंत टायम दिल्लो आहा. अल्टिमेटम दिल्लो आसा. तर ह्या आमी पॉयंटाचेर ही भासाभास थांबयता. म्हणजे जशें गोंयांत एके टायमार बायणां आशिल्ले तशेंच भविश्यांत हरमल किंवा मांद्र्याची स्थिती जावची न्हय हाका लागून सद्या थंय कितें परिस्थिती चल्ला. एका डायरेक्ट थळाव्या बायलेक जेन्ना कोणी तरी एप्रोच केलें की ह्या शिंदळकी वेवसाया खातीर, म्हणून ही सगळी जी उतावळ आसा ती परतून तकली वयर काडत आसा शिंदळकी वेवसायाची हरमल वाठारांत. ताका लागून सद्या गांवचे लोक जे आसा ते एकवटान हाका विरोध करपा खातीर पुलिसां कडेन मागणी करता की जर कोण हितून शामील आसा जाल्यार तांणी तत्काळ आमकां न्याय दिवचो आनी हे सगळें थांबोवचें म्हणून. सो हांगासर आमी ही चर्चा थांबयता. पळयत रावात गोमंतक TV.